सकाळी 8 सकाळी 8 गेल्ले आणि कितले जाण पुलीस आशिल्ले हांगा आले 4-5 जाण आणि कितल्यांक अशें गेले अबे आतां जेवपाक गेले ते कडेन ओके गन घेवन आले सर आप मिरामार में घूम रहे हो तो कितने टाइम हुआ आपको मिरामार में अभी आए हम अभी 1-2 घंटा हुआ। ओके ये 2 घंटे में आपके कोई चेकिंग भी हुई है नहीं चेकिंग कुछ नहीं, आपकी चेकिंग नहीं हुई नहीं नहीं नहीं। तुम्ही जाणा आसतले पहलगाम एक आतंकी हल्लो जालो आनी तितून खुबशे अशे ट्युरिस्ट लोकांचेर अटॅक जालो जाल्यार काल तेजेर सीएमान एक म्हत्वाची अशी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलेलें की गोंयचे सगळे पब्लीक प्लेसीस आसात ज्या जाग्यार भायले लोकांचे येवप वचप चालू आसा थंय सगळे कडक कारवाई करतले कडक बंदोबस्त घालतले म्हणून अशें काल सीएमान प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलेलें पूण आयज आमी पळयलें जाल्यार दनपारचे 12 वरांचेर सुमार आयज आमी सगळे पणजे हांगा भोंवून काडले जाल्यार आमकां जे मेजर प्लेस आसा त्या मेजर प्लेसिसांचेर ज्या जाग्यार पुलीस बंदोबस्त आमी एक्सपेक्ट केल्लो ज्या जाग्यार अशे जे ट्युरिस्ट खूब येतात खूब क्रावडेड प्लेस आसता त्या जाग्यांचेर आयज आमी पावले जाल्यार पळय जाल्यार हांगा पुलीस ना जेन्ना आमी वेंडर्सां कडेन विचारलें की हांगा जे आयस्क्रीम वेंडर्स आसात त्या वेंडर्सांक आमी जेन्ना विचारलें की हांगा पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो काय म्हणून जाल्यार तेणी सांगलां सकाळचो टायम थोडो टायम हांगा बंदोबस्त आशिल्लो पूण आतां दनपार जाल्ली आसा ह्या दनपारचे आतां हांगा आमी पळोवंक शकतात की हांगा पुलीस जो बंदोबस्त आशिल्लो तो हांगा ना आनी तेच बरोबर हांगा जे ट्युरिस्ट येतात त्या ट्युरिस्टां कडेन विचारलें आमी की तांकां कोणें हांगा चेकींग बी केल्या कोणें तेंचे आयडेंटिटी कार्ड चेकींग बीन हांगा केलें काय म्हणून जाल्यार तेंच्या कडल्यान आमकां रिस्पॉन्स येयलो की तेंचे हांगा चेकींग अशें जावना सो काल जे सीएमान प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलेलें की गोंयभर हांगा चेकींग जातली आनी जे मायग्रंट्स लोक आसात तेंची चेकींग जातली त्याच बरोबर जे ट्युरिस्ट आसात तेंची चेकींग जातली म्हणून पूण पळोवपाक गेले जाल्यार हो जो टायम आसा हे दनपारच्या टायमार हांगा खंय तरी लूज सोडलेशें दिश्टी पडटा जाल्यार अशें करतात की आमच्या ह्या रिपोर्टांतल्यान हांगा जे ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटी खंय तरी जागी जातली आनी हांगा जो पणजे शहरान जे आमी आयज खुबशे अशे प्रमुख जागे भोंवलेले आसात त्या जाग्यांचेर खंय तरी ऑथॉरिटी परत जागी जावन हांगा पुलीस फोर्स घालतली गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरे बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून।